नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. मुरगांव पोर्ट प्राधिकरणात 300 कोटी रुपया खर्चाचे 3 मेगावॉट सोलर पॉवर प्लांटाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकीं जाल्ले लोकार्पण. राज्यपाल, मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्तांची हाजेरी. उपराष्ट्रपतींनी लोकार्पीत केल्ल्या 3 नव्या प्रकल्पांक लागून गोंयच्या उदरगतीक मेळटलो नेट. मुरगांवांतल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला हावेस. राज्यांतले सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वांचेर काम करता. सांत आंद्रे भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें प्रतिपादन. ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत केंद्र सरकारान 7 बहुपक्षीय शिष्टमंडळां विदेशांत धाडपाचो घेतला निर्णय. 2 शिष्टमंडळां आयज विदेशांत जाली रवाना. आनी कालच्यान सुरू जाल्लो बिगर मोसमी पावस आजुनूय सुरूच. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावसाची नोंद. कोंकण रेल्वे महामार्गावयली येरादारी लेगीत जाली विस्कळीत. आनी आतां खबरो विस्तारान. 3 दिसांच्या गोंय भेटेर आयिल्ले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकीं आयज मुरगांव बंदर प्राधिकरणात सुमार 300 कोटी रुपया खर्चाचे 3 मेगावॉट सोलर पॉवर प्लांटाचे लोकार्पण जाले. तांचे हस्तुकीं आनीक कांय प्रकल्पांचे लोकार्पण जाले. ह्या कार्यावळीक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, बंदर आनी जहाज तशेंच उदका येरादारी खात्याचे राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, बंदर, जहाज आनी उदका येरादारी खात्याचे सचिव TK रामचंद्रन, मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. N विनोद कुमार, श्रीमती डॉ. सुदेश धनखड आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत केल्ल्या उलोवपांत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भारताची मोग विकसीत भारत 2047 ही आसा आनी ते दिकेन सरकार वावुरता अशें सांगलें. To be a Viksit nation, Viksit Bharat at 2047. This requires 8-fold increase in per capita income. This calls for peace on our frontiers. Economic development cannot take place if we have war-like situations. Peace is fundamental to growth and development. Peace comes from strength in security, strength in economy, strength in development, and deep commitment, unflinching commitment, unqualified commitment to nationalism. देशातल्या सध्याच्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर आपल्या उलोवपांत उपराष्ट्रपती धनखड हांणी अर्थीक उदरगत आनी झूज सदृश्य परिस्थिती एकचारान वावरूंक शकना अशें स्पश्टपणान सांगलें. Our Bharat today rises as both global economic force and maritime power, committed to peace, sustainability and development. We are already world's 4th largest economy and emerging in Indo-Pacific sector, a leader in our own right. I can't state more than what is felt by Indian Coast Guard. Our oceans matter to us now more than ever before. They really matter to us for economy, for security, for sustaining our trade. देशाच्या उदरगतीचो संदर्भ घेवन उपराष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां उदरगतीची आस आसा आनी ती ताकतिकेन चालीक लावपा खातीर नेटान वावुरता अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांच्या कामाची तोखणाय केली. 3 projects with financial outlay of about 300 crores came to be dedicated today. The Prime Minister has passion for development. Development is his mission, and he believes in fast execution and execution of a scale. Well, ladies and gentlemen, these 3 projects dedicated today are defining the changing profile of Bharat. 3 megawatt solar power plant
you will be pleased to know, International Solar Alliance headquarters is in India. Commercial operation of 2 harbor mobile cranes, and the third is very significant. Covered dome for coal handling. कार्यावळीच्या सुरवातेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या गोंय भेटे खातीर खोस उक्तावन तांकां येवकार दिलो. उपराष्ट्रपतींनी लोकार्पीत केल्ल्या 3 नव्या प्रकल्पां खातीर तांणी केंद्र सरकाराचे उपकार मानले. ह्या प्रकल्पांक लागून गोंयच्या उदरगतीक नेट मेळटलो असो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. आप जो 3 प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इसमें हम जो फर्स्ट विच इज सोलर पावर प्लांट which is generates the 4.5 millions of the unit, which is a clean energy annually, which reduce the carbon emission 3,800 tons per year, and which will meet the 100% port electricity requirement वो complete करेंगे. इसलिए मैं पोर्ट मैनेजमेंट और उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि फर्स्ट ग्रीन पोर्ट स्टेटस इस मैरीटाइम इंडिया डिवीजन में 2030 दे विल अचीव, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन. सालों से हमारी डिमांड थी कि यहाँ पे जो कोल हैंडलिंग ओपनली हो रहा था, वो कोल हैंडलिंग यानी उसको डोम फैसिलिटीज होनी चाहिए. यानी बार बार यहाँ पे बाजू में जो लोग रहते थे, कोल की जो पोल्यूशन होता था, उस पोल्यूशन से बचने के लिए दिस डोम फैसिलिटीज विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल. हरीश स्कीम जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इसके लिए मार्मागोआ पोर्ट विल बी द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन शिप इनिशिएटिव्स पूरे देश में होगा. इसीलिए विच विल बी द एशिया का लीडिंग ग्रीन पोर्ट, ये एमपीटी पोर्ट कहलाते जाएगा. कारवारच्या नौदळ तळाचेर केंद्रीय कला आणि संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या कार्यावळीत बोटींचे जलावतरण जाले. 5व्या शेंकड्यात ज्या पद्धतीन जहाजांचे वा होड्यांचे बांदकाम करताले, त्या पद्धतीन ह्या होड्यांचे बांदकाम जाला. मेसर्स होडी इनोव्हेशन्स आणि भारतीय नौदळ हांच्या वतीन ह्या होडयांचे बांदकाम जाले. 12 सप्टेंबर 2023 ह्या दिसा ह्या होडयेंच्या पोरन्या पद्धती प्रमाण बांदकाम सुरू जाल्ले. ताचे जलावतरण आयज मानेस्तांच्या हस्तुकी जाले. ह्या होडयेंच्या बांदकामा खातीर सगळ्या पोरन्या तरेच्या वस्तूंचो वापर जाला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकी फाल्यां 22 मे दिसा सकाळी 9:30 वरांचेर राजभवन संकुलात आचार्य चरक आनी सुश्रुत हांच्या पुतळ्याचे अनावरण जातले, अशी माहिती राज्यपालांचे सचिव संजीव गावस देसाय हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या कार्यकाळात राजभवन वाठारात पर्यावरण पूरक वेगवेगळ्यो कार्यावळी ह्या वेळार गावस देसाय हांणी दिली. आपले सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वांचेर काम करता, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. भारतीय जनता पक्ष लोकां खातीर सत्ता आपणायता अशें स्पश्ट करून लोकांच्या हिता खातीर आपल्या सरकारान लोकहितकारी निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती तांणी दिली. सांत आंद्रे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्या मेळाव्यात मुखेलमंत्री उलयताले. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर पदाधिकारी ह्या मेळाव्याक हाजीर आशिल्ले. आमकां सत्तादय देशाची तुम्ही मुद्दामून पळयात. आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री आसा म्हणून ऑपरेशन सिंदूर जाले, ना जाल्यार जावचे नासले. आमकां सत्ता उपभोगपा खातीर नाका, आमकां सत्ता आमकां मिरोवपा खातीर नाका, आनी आमकां सत्ता आमकां पयशे करपा खातीरय नाका. आमकां सत्ता ह्या देशातले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक, आमकां ह्या सत्ता ह्या देशातलो ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर जाय. आनी म्हणून आज ऑपरेशन सिंदूर करता आसतना आमी जे सांगता ऑपरेशन सिंदूर हे खंयच्या धर्मा विरोधात ना. बऱ्याच जाणांक दिसतले की आमी धर्मा विरोधात ऑपरेशन सिंदूर केला म्हणून ना. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। पळूया मुखावेली खबरो। भारताच्या ऑपरेशन सिंधुरा उपरांत सरकार 7 बहुपक्षीय शिष्टमंडळां विदेशात धाडटा। ही शिष्टमंडळां दहशतवादा आड भारताची भूमिका वेगवेगळ्या देशां मुखार मांडटले। श्रीकांत शिंदे हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळ आयज युनायटेड अरब अमिरात देशाच्या भोंवडेर वचपाक भायर सरले। त्या उपरांत कांगो, सियरलिओन आनी लायबेरिया ह्या देशांकूय हे शिष्टमंडळ भेट दितले। जनता दल युनायटेडचे खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणाखाला दुसऱ्या शिष्टमंडळात अभिषेक बॅनर्जी आनी हेमांग जोशी हांचो आस्पाव आसा। ते जापान, मलेशिया, कोरिया आनी सिंगापूर ह्या देशांत वचून पाकिस्ताना आडची भारताची भूमिका स्पश्ट करतले। मजगती विदेश वेव्हार सचिव विक्रम मिस्री हांणी ह्या सगळ्या शिष्टमंडळांक पहलगामाचो आतंकवादी हल्लो, त्या उपरांत ऑपरेशन सिंदूर आनी भारताची जाप हे विशीं खोलायेन म्हायती दिली। शिष्टमंडळांतल्या कांय वांगड्यांनी ह्या भोंवडे विशीं दूरदर्शनाकडेन आपली प्रतिक्रिया उक्तायली। सब मिलकर विभिन्न देशों में जाएं और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो राजनीतिक प्रतिनिधिगण हैं, उन सबको हम नैरेटिव रखें, हमारी नैरेटिव रखें, हम अपनी वार्ता उनके समक्ष रखें और पाकिस्तान का जो ये आतंकवाद प्रमोशन का जो अप्रोच है उसकी भर्त्सना करें और हम अपनी वस्तुस्थिति को उनके समक्ष स्पष्टता के साथ रखें। तो ये लगता है कि हम सबका कर्तव्य है और यह हम एक सूचना देना चाहते हैं कि भारत जहां तक आतंकवाद के विरोध का सवाल है, एक है। जो पहलगांव में घटना हुआ वो जिस हिसाब से आतंकवादी ने किया, पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर ट्रेनिंग कैंप चलता है उसके द्वारा किया गया और उसके बाद इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो 9 उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर थे उसके अब इमेजेज आ रहे हैं, उसका फोटोग्राफ्स है और जिसको हिट करके तो वो चीज़ बताना। प्लस सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, दोनों का इंटेलिजेंस है इसमें। इन टेररिस्ट को ये प्रॉक्सी वार की तरह इंडिया के साथ किया गया है। ये घटना के पीछे नहीं जाएगी, ये भी बात। छत्तीसगडच्या नारायणपूर जिल्ह्यातल्या अबू झमाडच्या रानमुर्ती भागात डीआरजीचे जवान आणि नक्षलवादी यांच्या मदीं आयज फांतोडेच्या नेटान चकमक सुरू आसा। हो वाठार म्हळ्यार नक्षलवाद्यांचो बाले किल्लो मानतात। थळाव्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन ह्या चकमकीत 27 नक्षलवाद्यांक मारून उडयल्ल्याची खबर मुखार आयल्या। हो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा। ह्या वाठारांत नक्षल चळवळीचे वडील फुडारी लिपून बशिल्ल्याची म्हायती डीआरजी अधिकाऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत तपास खरपणान सुरू जालो। अजूनय कारवाय सुरू आशिल्ल्याची सुत्रांनी म्हायती दिल्या। मजगती 84 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलां अशी म्हायती डीआरजीच्या सुत्रांनी दिल्या। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी ऑपरेशन सिंधुरा संदर्भात केल्ल्या आक्षेपार्ह उलोवपावेल्यान नवो वाद निर्माण जाला। कर्नाटकांत एका कार्यावळीत खरगे हांणी ऑपरेशन सिंदूर हाका ल्हानशें झूज अशें म्हणून ताचेर टिका केल्ली। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी हांणी खरगे हांच्या वक्तव्याचेर खर उतरांनी निशेध केला। खरगे हांचें वक्तव्य म्हळ्यार भारतीय सैनिकांच्या शौर्याचो अपमान आसा अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है
कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची मुखावेली सुनावणी आयज नवी दिल्लीत रावस एव्हेन्यू न्यायालयात जाली। ईडी म्हळ्यार सक्त वसुली संचालनालयाच्या वतीन खासा वकील जोहेब हुसेन हांणी संचालनालयाच्या वतीन बाजू मांडली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा हांणी विश्वासघात केला असो आरोप तांणी न्यायालयात केलो। असोसिएटेड जनरल लिमिटेड ह्या कंपनीक 50 लाख रुपया दिवन यंग इंडियन्स ह्या कंपनीन 90.25 कोटी रुपया एकठांय केल्यात अशें तांणी न्यायालया मुखार सांगले। यंग इंडिया कंपनीची 76% मालकी सोनिया आणि राहुल गांधी हांचे कडेन आसा। ह्या गजालीचेर तांणी न्यायालयाचें लक्ष ओडले। ह्या विशयावेली मुखावेली सुनावणी 2 ते 8 जुलय मजगती दर दिसा घेवपाचें न्यायालयान घोशीत केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं फाल्यां लोकार्पीत जावपी अमृत भारत रेल्वे महाराष्ट्रांतल्या 15 स्थानकांचो आस्पाव आसा। तातूंत मध्य रेल्वेचे 12, दक्षिण पूर्व विभागांतले 3, मुंबय उपनगरांत 5, भुसावळ विभागांतल्या 5 रेल्वे स्थानकांचो आस्पाव आसा। पुण्यांतल्या 2 रेल्वे स्थानकांचें आर्विल्लीकरण पुराय जालां। देशभरात फाल्यां 103 अमृत भारत रेल्वे स्थानकांचें लोकार्पण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जावपाचें आसा। मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला हांणी ह्या कार्यावळी विशीं अदीक म्हायती दिली। 2 कोटी रुपयांच्या खर्चाने प्लॅटफॉर्मच्या अपग्रेडेशनचं काम, याचसोबत COPच्या अपग्रेडेशनचं काम करण्यात आलेलं आहे। सोबतच तिथे प्रवाशांच्या सोयीसाठी एस्केलेटर्स लावण्यात आलेले आहेत। प्रवाशाचे एंट्री गेट आणि एक्झिट गेट यांचं सुशोभीकरण करण्यात आलेलं आहे। सोबतच प्रवाशांसाठी जे नवीन बुकिंग ऑफिसची सुविधा देखील तिथे प्रदान करण्यात आलेली आहे। चिंचपोकली स्थानकावरती 11.81 कोटी रुपयाच्या खर्चाने प्लॅटफॉर्मच्या अपग्रेडेशनचं काम, याच्यासोबत COPच्या अपग्रेडेशनचं काम करण्यात आलेलं आहे। प्लॅटफॉर्मच्या सुरुवातीला वर्टिकल गार्डन बनवण्यात आलेलं आहे। याशिवाय माटुंगा रोड स्थानकामध्ये 17.28 कोटी रुपयांच्या खर्चाने या स्थानकाचं 2016 पासून चालू असलेलं पिंक स्टेशन म्हणूनचं महत्त्व लक्षात ठेवत याच्यामध्ये महिलांच्या दृष्टिकोनातून अजून जास्त सुखकारक बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन स्टेशनची बिल्डिंगचं निर्माण करण्यात आलेलं आहे। सोबतच प्रवाशांसाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 आणि 2 वरील फ्लोरिंगचं वर्क, COPचं वर्क, एंट्रन्सवरती एस्केलेटरचं वर्क आणि सोबतच एक सेल्फी पॉइंट देखील या दृष्टिकोनातून बनवण्यात आलेला आहे। याचसोबत परेल स्थानकामध्ये 19.41 कोटी रुपयांच्या खर्चाने नवीन स्टेशन बिल्डिंग, बुकिंग ऑफिस आणि एलिव्हेटेड पार्किंग सोबत बनवण्यात आलेली आहे। गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या नागरिकांच्यो शेत जमनी 100 वर्सां परस चड काळ जावन लेगीत अजूनय तांच्या मालकीच्यो जायनात। शेताच्या जमनी सयत काजू पिकावळीच्या जमनीचोय हातूंत आस्पाव आसा। राज्य सरकारान बेगोबेग ST, SC समाजांतल्या नागरिकांक जमनीचे हक्क मेळोवन दिवचे अशी सुचोवणी राष्ट्रीय आदिवासी समाज कल्याण आनी उदरगत आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंग आर्या हांणी पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती कल्याण आणि उदरगत आयोगाचे शिष्टमंडळ सध्या गोंय भेटीचेर आसा आणि तांणी पत्रकार परिशदेंत समाजाच्या मागण्यांविशीं म्हायती दिली। यहाँ पर बरसों से जो जमीन आदिवासी खेती कर रहे हैं, उस खेती के ऊपर आदिवासी का स्वामित्व नहीं, तो इसके कारण तो बहुत तकलीफ आई है। कौन इसका जमींदार है, वो कहाँ रहता है, क्या रहता है। मकान बनाना हो तो जमींदार से NOC लाना पड़ती है। ये आदिवासी के लिए संभव नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी और कमीशन की ओर से मैंने अनुरोध किया है कि भाई ये जो जमीन है, ये इसका स्वामित्व आदिवासी को मिलना चाहिए, तो सरकार की योजना का इनको लाभ भी मिलेगा। और सरकारी जब स्टेट गवर्नमेंट के भी योजना है उसमें भी ये रुकावट है। इनके नाम से जो जमीन होना है, राज्य सरकार कैबिनेट में डिसीजन करे कि भाई
जो एक तरफ से हम FRA में मतलब वन भूमि का पट्टे दे रहे हैं और ये 100 साल से मतलब उनको पट्टे ही नहीं दिए, तो ये इनको ये अधिकार मिल जाएगा तो मतलब है ना इन आदिवासियों को मतलब इसका सुविधा मिलेगी। आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांचो आयज स्मृती दीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांचे यादीक आर्गां ओंपल्यात। नवी दिल्लीत वीरभूमीचेर आर्गां ओंपपी जाल्ल्या कार्यावळीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार राहुल गांधी, काँग्रेसीचे राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी पुष्पचक्र ओंपून सर्गेस्त राजीव गांधी हांचे यादीक आर्गां ओंपल्या। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसावप्राणीवकार पळोवया मुखावेली खबरो। नामनेचे भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ आणि विज्ञान लेखक सर्गेस्त जयंत नारळीकर हांचे कुडीचेर आयज पुण्यात शासकीय इतमामान निमणे संस्कार जाले। पुणे पोलीस दलाच्या वतीन तांकां शिष्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिली। सर्गेस्त नारळीकर हांकां काल पुण्यात मरण आयिल्ले। काल पुराय दीस तांची कूड IUCA सभाघरात लोकांच्या निमण्या दर्शना खातीर दवरिल्ली। आयज पुण्यातल्या स्मशानभूमीत तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। त्या वेळार मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचे सयत समाजातल्या वेगवेगळ्या मळावेले मानेस्त हाजीर आशिल्ले। CISF म्हळ्यार केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाच्यो उपनिरीक्षक गीता समोता हांणी संवसारांतले सगळ्यात उच्च शिखर आशिल्ल्या माउंट एव्हरेस्ट सर करून विक्रम केला। हे शिखर चडपी गीता समोता ह्यो CISFच्यो पयल्यो अधिकारी जावन आसा। 35 वर्सां पिरायेच्यो गीता समोता ह्यो 2011 वर्सा CISFात रुजू जाल्ल्यो। सध्या त्यो राजस्थानांतल्या उदयपूर विमानतळाचेर कार्यरत आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या आकाशवाणी वेल्या मन की बात हे कार्यावळीत येता त्या आयतारा म्हळ्यार 25 मे 2025 ह्या दिसा सकाळी 11 वरांचेर देशवासियांकडेन उलोवप करतले। ही कार्यावळ आकाशवाणी तशेंच दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यांचेर वितरायतले। तशेंच प्रसार भारतीच्या OTT प्लॅटफॉर्माचेर वेव्हसाचेर थेट प्रसारणूय पळोवपाक मेळटले। तशेंच आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या YouTube चॅनल आनी प्रसार भारतीचो ॲप न्यूज ऑन एराचेरूय तुमकां पळोवपाक मेळटलें। IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत आयज मुंबई इंडियन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मजगतीं मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर खेळ जातलो। जर दिल्ली कॅपिटल्साक ह्या खेळांत अपयश आयलें जाल्यार तो ह्या सर्तींतल्यान भायर पडटलो। मुंबय इंडियन्स जर हो खेळ जिखपाक शकलो ना जाल्यार ताका पंजाब किंग्सा आड जावपी खेळांत खंयचेय परिस्थितीत जिखचेच पडटले। 2 दीस सुरू आशिल्लो उटंगराचो पावस आनी वादळी वारो ह्या कारणान शारांतल्या कांय रस्त्यांचेर झाडां खांद्यो पडून येरादारीचेर परिणाम जालो। रस्त्यार उदक तुंबिल्ल्यान लोकांक लेगीत त्रास भोगचो पडलो। आयज पणजे जिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार व्हडलो रूख उमटून पडिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत येरादारीचेर परिणाम जालो। महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी शारांत तुंबिल्ल्या गटारांची स्वता वचून पळोवणी केली आनी लोकांच्या सुरक्षितते खातीर संबंधितांक योग्य त्यो सुचोवण्यो केल्यात।
After the first rain, all the plastic, all the dirt, everything goes into our drain. Then after that, we do another cleaning to make sure. So once that is done, then we'll think. Okay. This also now our JCB and our tree cutter is on the way now. काल मंगळारा गोयात मान्सून पूर्व पावसाचो सावार पडलो. राज्यातल्या चडशा वाठारांनी वादळी वाऱ्यासयत व्हडा प्रमाणात पावसाची नोंद जाल्या. काल सकाळी 8:30 ते सांजे 5:30 वरां मेरेन पेडण्यां 6.33 इंच जाल्यार पणजे 3.18 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या मान्सून पूर्व पावसान जळीमळी उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जालो. आयज सकाळच्यान लेगीत पावसाचो नेट सुरूच आसा. भारतीय हवामान खात्यान 22 ते 26 मे मजगतीं राज्यांत वादळी वारे आनी पावस येवपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. मजगतीं मुंबय, ठाणे, पुणे, कोकण ह्या वाठारांत लेगीत जोखला सयत पावसान हजेरी लायल्या. कोकण रेल्वे मार्गावयली येरादारी खंडीत जाल्या. अरबी दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्या कारणान दर्या खवदळिल्लो आसतलो. 22 ते 24 मे मजगतीं नुस्त्या मारप्यांनी दर्यांत वच्चे न्ही अशी शिटकावणी प्रशासनान दिल्या. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.1 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुरगांव पोर्ट प्राधिकरणान 300 कोटी रुपया खर्चाचे 3 मेगावॉट सोलर पॉवर प्लांटाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकीं जाले लोकार्पण. राज्यपाल, मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्तांची हाजेरी. उपराष्ट्रपतींनी लोकार्पीत केल्ल्या 3 नव्या प्रकल्पांक लागून गोंयच्या उदरगतीक मेळटलो नेट. मुरगांवांतल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला हावेस. राज्यांतले सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वांचेर काम करता. सांतांद्रे भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें प्रतिपादन. ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत केंद्र सरकारान 7 बहुपक्षीय शिष्टमंडळां विदेशांत धाडपाचो घेतला निर्णय. 2 शिष्टमंडळां आयज विदेशांत जाली रवाना. कालच्यान सुरू जाल्लो बिगर मोसमी पावस आजूनय सुरूच. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावसाची नोंद. कोकण रेल्वे मार्गावयली येरादारी लेगीत जाली विस्कळीत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.